नमस्कार, हांव सरिता कुवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज हांव करता फ्लावर बटाट वाटाणे घालून तोणाक। तर आता आमी पळोवया आमकां साहित्य कितें कितें जाय तें। हांगासर हांवें 1 वाटी ओले वाटाणे घेतल्या, ग्रीन पीस जे आमकां आता फ्रेश मेळटा ते घेतल्या, तशेंच एक मोठो बटाट हांवें कुडके करून घेतले अशे आणि फ्लावराचे कुडके करून घेतल्या। एक टोमॅटो कापून घेतला, तसेच हांवें 2 मिडियम साइज कांदे कापून घेतल्या। तर कांदे कापता आसतना चिरता आसतना मातशे हांवें मोठे अशे शिनले, एकदम बारीक शिनूंक ना। एक वळे सोय म्हळ्यार अर्दो नाल आणि 2 कांदे उबे चिरून घेतल्या आणि ते कांदो आणि सोय हांवें बरी बारीक गॅसाचेर ब्राउन कलर जाईपर्यंत भाजून घेतल्या। तसेच हांवें अर्धो चमचो हळदीची पावडर आणि 1 चमचो घेतला हांवें गरम मसाल्याची पावडर। तर गरम मसाल्याची पावडर घेता आसतना तुमचे कडेन जो तुम्ही डेली गरम मसालो वापरतात ताजो वापर केल्यार जाता, नाजाल्यार हांवें लिंक दिल्या डिस्क्रिप्शनान, ती तुमच्यान पळोवपाक जाता। तर सगळ्यान पयलीं आमकां सोय आणि कांदो आणि मसालो आमकां मिक्सरान ग्राइंड करून घेवपाक जाय। तसेच हे सगळे आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। तर आता हे आमी फोडणीक घालुया। हांवें गॅसार तोप तापत दवरला, पॅन दवरला, तातूंत आमकां सगळ्यान पयलीं 2 चमचे तेल घालून घेवपाक जाय। तेल तापले तशें तातूंत हांव कांदो घालता। कांदो आमकां मातसो परतून घेवपाक जाय, तळसून घेवपाक जाय। आता हांव तातूंत घालता बटाट आणि फ्लावर, तातूंत हांव घालता वाटाणे। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम केल्या, तातूंत हांव थोडें उदक घालता आनी हांव तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ। तर हे फक्त भाजी शिजच्या पुरतें हांव मीठ घालता। मीठ घातल्या नंतर भाजी रोखडी शिजता आणि फोडींक मीठ लागिल्ल्या कारणान फोडी खाता आसतना रुचीक लागता, म्हणून हांवें तातूंत मीठ घातला थोडें। आता मिक्स करून घेवया, हे सगळें शिजोवन घेवया। हे शिजता तोपर्यंत मिक्सरान आमी मिरसांग ग्राइंड करून घेवया। बटाट शिजून जाले, बटाट शिजले। आता आमी तातूंत घालुया टोमॅटो आणि आता तातूंत घालुया आमी ग्राइंड केल्या ती मिरसांग। मसालो घालून घेवया, मिक्स करूया। तातूंत थोडेशें उदक घालचें पडटलें, अशें दाट अशें आसा। हांव तातूंत थोडें उदक घालता, तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक वापर करात। फोडी शिजता आसतना हांवें थोडें मीठ घातिल्लें, ताका लागून हांव मीठ थोडें कमी घालता। तुमी तुमचे चवी अनुसार मीठ घालात। आणि आता घालुया आमी ओली कोथमीर। मस्त ओले वाटाण्याचे फ्रेश ग्रीन पीस, फ्लावर बटाटा घालून तोणाक फ्लावर बटाट्याची भाजी। पळयात कलरय बी मस्त आयला, मसाल्याचे वासी बी बरो सुटला। तर हे फ्लावर वाटाणा बटाट घालून तोणाक तुम्ही नक्की ट्राय करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात, देव बरे करू।